व्हेरी मच हॅपी. आय कांट एक्सप्रेस माय फिलिंग्स. हे आयकून जेन्ना म्हाका हांवें जेन्ना वाचलें की आय एम द कॅन्डिडेट फॉर काँग्रेस, हांव सगळ्या लोकां कडेन आवाहन करता की हे खेपे एकदां म्हाका चान्स दिवन पळोवचो सगळ्यांनी. तशेंच म्हाजे मनांतलें सांगूंक सोदता हांव की काँग्रेस ही पार्टी हे खेपे पावरान येतली आनी गव्हर्मेंट करतली आनी आमी थिवीचें डेव्हलपमेंटूय करतले. थिवीम डिजर्व्स बेटर. थिवीम डिजर्व्स बेटर गुड रोड्स, गुड अँड क्लीन वॉटर, गुड नेटवर्क कनेक्टिविटी. तशेंच आमचे फुटपाथ जावपाक जाय, अनइंटरप्टेड पॉवर सप्लाय आसपाक जाय. दीज आर सर्टन थिंग्स. आमचे थिवी विलेजीन एक विलेज कशी ट्रीट केल्ली आसा आनी थिवी विलेजीक एक आयडेंटिटी आसा फक्त आमचे थिवी रेल्वे स्टेशन म्हणून वळखता. आमकां खूब कितें कितें करपाक जाय थिवी खातीर, अँड आय वील सी टू इट दॅट थिवी फक्त रेल्वे स्टेशना पुरती उरचें ना. थिवी आनी बरें हितून एक आयडेंटिटी मेळटली थिवीक. हे हांव 5 वर्सां भितर, येणाऱ्या 5 वर्सां भितर दाखयतलो. मॅडम सोनिया गांधीजीक, तशेंच सर श्री राहुल गांधी सर, मॅडम प्रियंका गांधी, आमचे काँग्रेसचो प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर सर, चिदंबरम सर, गुंडूराव सर, तशेंच आमचे दिगंबर कामत सर, मायकल लोबो सर, आमचे थिवीचे काँग्रेस ब्लॉकचे सगळे आमचे मेंबर्स, तशेंच आमचे नॉर्थ गोवा ब्लॉकचो प्रेसिडेंट आनी तेंचे सगळे मेंबर्स, तशेंच सगळे आमचे थिवीचे लोकांचे आभारी आसा आनी थँक्यू आसा. थँक्यू म्हणटा तांकां हांव की तेंच्यांनी आमचे काँग्रेसचे पार्टीन म्हाका काँग्रेसचो कॅन्डिडेट, थिवीचो कॅन्डिडेट म्हणून आयज डिक्लेअर केलो.